श्रीहरिगुरुभ्यो नमः। श्रीव्यासरामपादाब्ज मधुपानेन संततं नित्यानंदान यतीन श्रीमत सुकृतींद्र गुरून् भजे. सगळेचे समाजांतू सुकृत इंद्र म्हण सांगून घेऊन काशी म्हण संस्थान पीठारी विराजमान जावन घेऊन घेऊन तंगेले सनपणारीची समाजाक आपणेक अर्पण करून घेतील तसले महाचैतन्य सद्गुरू श्रीमत सुकृतींतील स्वामी गोष्टीपरांतूची म्हळ्यार कोच्चिंतूची जन्मा येवन घेवन सांदकून घेवन पूर्वाश्रमा जलारीची ते विजयन स्वाम्यान अनुग्रह केलेले देवाले प्रसाद स्वीकार करून घेवन जीवनभरी ते व्यासरघुपती वेदव्यासाल पूजन करून त्यानंतरही ते गोश्रीपुरांत वृंदावन सजावन अज्जिके तेच विजयंती स्वाम्याले देवाल म्हळ्यार दिल्लल स्वाम्याल देवाले प्रसाद स्वीकार करता सुतसले महाचैतन्य आमकां अनुग्रह करच्याक प्रारंभ जावन म्हळ्यार म्हणके तंगले जीवन सगळींची अर्पण केलें तसले आमगेले स्वामी श्री काशी मठाधीश श्रीम संयमेंतीर स्वाम्यांनी हे वर्स एक सुकृतींद्र सद्गुरू वर्षाचरण तंगेले अनुग्रह जावच्याक आमी प्रयत्न करचे मागून घेवचे. सगळेची समाजांतू विविध गांवांतू सगळं तेजें स्मरण जावका. मात्र न्ही संस्थानांतू प्रति मास ते एक कार्यक्रम करून भक्तजनाक गुरूंगेले अनुग्रह जावच्याक तांणी मार्गदर्शन दिलां. तशी ह्या श्रावण बहुळ चतुर्थी दिवसाक बेंगळुरांतू ते स्वाम्यान पूज केलेले देवाल सन्निधानांतू सद्गुरू सुकृतीन स्वाम्यार पादुका तशींची सुधींतीर स्वाम्याल पादुकेक स्वर्णपुष्पार्चन कोरका. अंतू आमगेले समाजान प्रत्यक्ष परोक्ष भाग घेवका तांतू सेवा कोरका. सुकृत दिलेले आमगेले सुकृतींतीर स्वामी तांनीची अनुग्रह केले तसले चांग संस्कार विद्या बुद्धी समाज अनुग्रह केलेले सद्गुरू सुधींतीर स्वामी हे उभय गुरु शिष्यांक गेले न्ही जाल्यार उभय गुरूंक गेले एक पादुका नित्य आमगेले व्यासरघुपती सन्निधानांतू अर्चन जाता आसता. दिवस पूज जाता. त्रिकाल पूजन जावन घेवन ते वेदव्यासार प्रसाद ते गुरुचरणांत अर्पण करून घेवन आमगेले स्वाम्यान स्वीकार करचे. असल एक पर्वकालांतू विशेष जावन घेवन एक आराधन जावका. म्हणटाना श्रावणांतू त्यांनी बहुळ चतुर्थीक तिरुचनापल्लींतू आश्रम स्वीकार केलेलो. सगळे समाजाक गुरू म्हळ्याले अनुग्रहाक उणेपण न्ही जाल्यार गुरू म्हळ्याले आमकां जाती असल सगळं जावचे वेळाक समाजादी कडेन मन करून घेवन विनंती स्वीकार करून घेवन आमकां अनुग्रह केलेले तसले सुकृतींतीर स्वामी सानपणारी दीक्षा स्वीकार करून घेवन राजकीय जावन जायत व्यवहारीक जावन जायत सामाजीक जावन जायत सर्व दिशान म्हळ्यार म्हणके तांणी कसनकी एक सुकृतान करताना हेराक कोणळालें तसले महाचैतन्य अनुग्रह आमकां जावका म्हळ्याले उद्देशान ह्या श्रावणांतू आश्रम स्वीकार जाल्ल्या दिसाक प्रत्येक जावन घेवन श्रेष्ठ द्रव्य जावन आसलें स्वर्ण हाजेन स्वर्ण पुष्पार्चन म्हळ्यार एक सेवा जावच्याक मुखार सरले सती आबाल वृद्धांनी हें सेव अर्पण करचें आसा पुरो न्ही जाल्यार थंय उपस्थित आसा पुरो हें सगळें करचें. मात्र न्ही आमी अकस्मात थंय पावली जाल्यारीची आमगेल्या गांवांतू आमी त्या दिसाक विशेष सुकृतीन स्वाम्याले स्तुती नमस्कार हें सगळें केल्यारीची आमकां एक अनुग्रह जावच्याक साध्य आसा. तशी स्वाम्यान दिल्लेले प्रसाद ह्यो गुरुप्रसादो बलवान तस्मा बलवत्तर म्हणटात तशी सद्गुरू संयमेंतीर स्वाम्यांनी एक मार्गदर्शन दिल्ले प्रकार चलचें हें कार्य समग्र भारतांतू सर्वांनीची हे सेवा रुपार जायत भाग घेवच्याक अवकाश करून घेवका आनीक श्री हरिगुरू कृपेक पात्र जावका म्हूण घेवन ह्या मुखांतर प्रत्येक जावन विनंती करतात.